उटक्या नशिबान कोनिश्टायेन आनी मुरबळकायेन जियेतात खरी, पूण आपल्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवा सूख आनी वाखाणूक केदीच फाटीं रावनात. पूण थोड्यांक देवान भरपूर दिवस पासून खंयचीचपणान जिवन वेल्यान रोचना देवाचेर कळपो आनी ताका शिनक कशीच फाटीं सरना. सांगचे जाल्यार तो उजो आमची दर दिसा गरज भागोवन आमकां कितलो फायद्याक पडटा, म्हणटूच ताचेर उपकार आठवचे बदली जर आमकां उजो लागत तर वेल्यान आमी ताकाच शिरापना. तशें पडोंक गेल्यार त्या समजिनात मासली मारपी कारणी दीस रात मासली मारून आपले उदार पसंत करता जाल्यार सांग म्हाका त्या समजिनात कितले उपकारी आसात? त्या पार कोण कोणा उपकार हाई थोडे कोलयताय आणि दुसऱ्या कोताय नको सारा जालेच तर, पूण तुवें कोणाक म्हणटाय? मुगे मुडो जनरल हांव कित मुट्टे सगळे नकोता नकोय तुमी. थोड्यांक 8 मासली हायन दिसता पूण 8 मासली चडसो आदा म्हूण हे खबर नासता. पूण पोपेर म्हाका एक सांग, ही फुलांची झाडां घेवन तूं खंय वेताय रे? ती घेना हुंयच ना पूण असो नेला खूंय वचोन आयलाय? आमगे फिरगोजे पदवीकारा फुडें. 5 बिगार 600 आनी कित्याक रे? तेण पयर मिसाचे सांगलो न्हू कित म्हणो? लॉन्च कॉपेर रिपेअर कोताय कोणाका गट्टेने फुल नापाकली दिवची म्हण. फुल नापाकली दिवचे म्हणटली तर तुमी फुलांची झाडां घेवन ताचेशी कित्याक गेलो रे? लोकांक बोगर बोगर फुल नापाकली मागली जाल्यार बोगर बोगर तेन फुडें फुल नापाकली घेवन कोण वयतो काय म्हण तेकी फुला झाडां दिवपाक गेल्लो. रोय आनी जाय तेदो फूल जाल्यार फूल पाकली जाल्यार पाकली काड म्हण. अरे फुल नापाकली म्हटल्यार ताचो अर्थ असो न्हय, तू समजलाय तसो, पूण ताचो अर्थ असो गांवच्या कपेलाची दृश्टी करची आसा म्हणटच कोणा लागीं घडटा ते परी दुडवांची मजत करची म्हण. कोणाक गट्टेन मजत करे म्हणल्यार पूर आसलो न्हू. फुल नापाकली दियाय म्हण डायलॉग मान सांगपाक केसो गरज आसलोली. मूज जेसो एंड आहाय तेंक वोपाऱ्यान वेगळो सजमता. पूण एक सांगाय म्हाका कितें रे पोपे? तुमची दोगांय छाती सगळ्या वेळार मोबायल फालतून आसलोले पूण ह्या दिसा हांव तुमची दोगांय छाती बायबल चोयता. एश केशें मोबायल बंद पडल्यार कितें तुमगेले? मोबायल बंद पडत नात रे, चालू आसात, पूण गोंयचे भायर आमी मोबायलाचो वापर करची नात म्हूण निश्चय केला. तेच जाल्यार बेसां पड तुमचेर. कित्याक बेसांव पडो म्हणटाय तूं? इतू वर्सेक वेबद्यान सोर पियोन हांवचीच सोर सोड म्हणल्यार बेसां पड म्हणपाना जाल्यार कित शिरा पड म्हणपाचें. तातूंत व्हडलेशें कितें आसा? जडार आंगार बसोन रबर पियेवपाचें सोडलें म्हटल्यार कित्याक इतलो तटाकूक जाय? सोशान वागाक खालो जाल्यार अजाप जायत, पूण वागान सोशाक खालो जाल्यार व्हडलेशें अजाप न्हय. तुम होरे मोबायल साप सोडून दिलो ओ थोडे ते ब्रेक घेल गो. ना पोपे, सगळो वेळ मोबायल वापरून ताचो परिणाम कितें जाला तें आमकां गमला म्हणटच आमी येवजिना गरज जाल्यारूच ताचो उपयोग करूंक. हे समजपाचो बरो तेंप लागल मुगो. हे तुम पयलें केलो जाल्यार तुमगे मामी दुयेंत पडोन ते हॉस्पिटलान व्हरपा पडपाचें. तुज्या उलोवपान खरेपण आसा पोपेर. उजो लागल्यार नासता म्हूण सगळ्यांकूच खबर आसता, पूण तो लागचो वाटावचो म्हूण कोणाक तरी दिसता. बीग पियत तर जरूर मरतात म्हूण सगळ्यांक जाणटीक आसता. देखून जिवार कल्पलोल्या मनशाक ते कशें पिवन दिसता. कोण नकल जावन चूक करतात ते वेगळें आसा, पूण जाणा जावन मुद्दम तशें करतात ती चूक करिनात पूण गुन्यांव आदारतात. फ्रिजी ते 5 किल गोड आसलो न्हू. तें तुवें खालें कितें रे? गोडाच्या तितू वयर न्हू मागीर ते कुटर थोड्यांक उडयले. थोड्यांक कित्याक उडयले रे? आनी ते खावून थोड्यांची मासली मेली जाल्यार? थोड्यान तू माचले मरो माचले की डायबिटीज हा. पूण एका वड्यान तू लोक कितें म्हणटाय ते जाणाय तुमी? कितें म्हणटाय? तुमगे मामी टेन्शन डायबिटीज चोडलो ना म्हूण, पूण ते हिसपा भायर गोड खायलो म्हूण तेगे डायबिटीज चोडलो म्हूण. गोड खावून तिची डायबिटीज चोडल्या म्हणटात ती फोल. सोत सांगची जाल्यार तिणे आमची टेन्शन घेवन तिची डायबिटीज चोडल्या, हें की सोत? आज कॅश तुम तोंडान तू भायर सरले. मामी सांगता ते तो आयकलो जाल्यार हेसा बापाचें. वाघाची इश्टाक गोट केली म्हूण तो कोणाक खाय नासतना रावत दिसता तुमकां? सोरो बेबद्याक सोडल्यार बेबदो सोऱ्याक सोडूंक नाका. मेजार असलेले जेवण भुकेलेल्या मनशाक पडेना,
पण भुकेलेलो मनीस दुबावेरेन बेजार असलेल्या जेवणाक पडयता. गांवचो लोक आपणा जाय ते भाशे उलयता. उलोव दी सोरो पियेता ताका दूध पिय म्हूण सांगत फायदो आसा. सोरो पियेवन बेबदो करपी खूब आसा, पूण जेवण वाडून भूक मारपी भोव थोडे. ह्या संवसारांत सगळेच मनीस देवाच्या पावलांनी चलतेले जाल्यार सगळीं स्वर्गार वेतिल्ली आसली. जरूय देवान बसलेली रचना बऱ्यो आनी दोळ्यार कडल्यो आदारून सगळीं स्वर्गार गेलेली जाल्यार देवाक इफेर्नांनी कित्याक रचूंक जाय आसलें? जाय जाण मुगो आपणागे वेळ सारपा वागा पिल्या पोसताय. पूण तो वागा पिलो वाडोन वाग जातकूच तो आपणा जीव घेता म्हूण ते नकासताय. रडटा ताचे मस्कऱ्यो करपी जायते जाण आसात, पूण हांसता ताका पळोवन दुकां पळोवपी एकटोय आसचो ना. एकूच फावट जेवन पोट भरोनूच उरलेलें जाल्यार मनशाक परत परत जेवची व खावची गरज पडचीच नासली. देवान तुमचे दोळ उगड देखून तुमकां कितें कळोन येलें? ना तर आमी फक्त मोबायलाकूच चितको रावतेली आसली आनी आमकां आमचे मामीचे मोल तावेन जावचें नासलें. पोटाची भूक मारून काडून काडटा ताका चोर म्हूण पासारून लोजयेन घालपी खूब आसात, पूण चोरून आपली तिजोरी पोटा ताका चोर म्हूण पोटान दाखोवपी कोण नात. लोक कित म्हणटाय ती खबर सोडाय तुमी. हांव कित म्हणटे आयकाय. तुमचे मन बोलदेल म्हूण शाबासकी तुमकां. कॉलेज रे पोपेर. हय इथे ती मायली. आणि हांवूय तुमकां शाबासकी दिता. देव बरें करूं तिमान. जिबेन चापता तोच आंबट, तीख, गोड व कडू सांगूंक शकता. बरे मनीस वायट जावंक वेळ लागना, पूण वायट मनीस बरे जावंक वेळ आनी काळ लागता. ह्या संवसारांत थोडे मनीस आसात जे आपले जिवीत बोदोनचे बदले दिसान दीस वायट करीत आसता, पूण मोतो स्वर्गार वचूंक आशेता. जो बऱ्यो कोरण्यो आदारता ताका मरोन स्वर्गार वेची गरज आसना, पूण तो जिवंत आसतना स्वर्गार आसलेले पोरी जियेता. ती स्वर्ग आनी संवसाराची खबर आसूं दी ती माय. तूं आमकां सांग आमची मामीची स्थिती कशी आसा ती? तुमची मामी देवाचे कृपेन आनी तुमच्या खोतखोतीत मागण्यांनी निगूत बरी जाल्या आनी फाल्यां तिका दिसतात दिवचे आसा. सद्याक तिजेशी म्हजी भयण आसा, म्हणटोच तिची भलाकी वेशी कोणेच हुस्को काडची गरज ना. म्हणटूच आमी देवाक खिरीत कशी दिनवासूक फावो. काल तिकायन घेते जीव दिवपाक केन्ना बंद कोना. आमची मामी बरी जातलीच म्हूण आमी जाणाच आसली. कशी? आमच्या भावांता वरवीं, कारण आतां आमी सगळ्याच वेळार मागण्यांत आसा. ओय तशें तर वालोर तुमकां. पळय गे ती माय. ती सगळे वेळार राती बायबल घेवन भोंवताय मुगे. म्हजी दोगांय भुरगीं बोर्डिंगांत आसात. तांची देख घेयात. ते मोबायलाचो उडगास सुद्दां काडिना. सारा मामीक रातीक जेवण व्हरूंक जाय. म्हणटच ती माय आमी तिच्या जेवणाची वेवस्था करून घेता. बरें तर. ती माय बरोबर आशिल्लो. तिगे डायबिटी बरी वेळ पावली कितें? वय तर तूं आनी सांबाळून राव पोपे. तुका बगर बगर गोड खावची संवय आसा न्हय. नाही गोड हापा सोडलें. केन्ना जावन? माडान गोड 100 रुपयान किल जाल ते दोसन. आनी आतां कितें खाता तर? गोड हापा उडा आशिल्लो की नाही. साखर खाता. साखर मातशें सवाय आहा न्हू. साखर सवाय जाल्यार कितें जालें? साखरूय डायबिटीक पडटा न्हय. ते जाल्यार कितें खावपाचें? ती माय सांजे गोड हायल्या साखर वाडत म्हणटाय ती बरी खबर. वय तर हांव चड ना वटना. तुका कशें गमलें? सांजे गोड हायल्या साखर वाडत म्हणटाय म्हण सांजे वखदार गोड हायले आनी दुसऱ्या दीस सकाळ सकाळ वचून कंपी सुपर मार्केटी वचून विचारलें साखर सोडल्या ओ देवन काय म्हण. साखर सोडलोली ना म्हणपा लागलो आनी देवलोली ना म्हणपा लागलो. वसार काय सपन पडटा कितें? कितें म्हूण? हांव राती गोड हाताय म्हूण जाल्यार ते साखर कशें वाडयताय तरू. अरे साखर चडल्या म्हणल्यार डायबिटीन साखर चडटा ते साखरेची खबर करता हांव. अशेंच म्हण सांग मगे. बरोबर आशिल्लो. तुजे पांय कितू बाजलो गे? कित्याक रे? म्हाका दिसता म्हजे पांय जाय बाजलो म्हण. जालें तर कितें? ना वयतींग म्हाका सगळे अंकल अंकल म्हूण वळखीताय देखून. अंकल म्हटल्यार कितें? अंकल म्हणल्यार तिथ्यो न्हू. अंकल अंकल तितीवाकूय म्हणटात आनी मामाकूय म्हणटात. तेच जाल्यार म्हाका अंकल अंकल म्हणटाय ते चड जाण म्हजे पांयचे बागे आसतले
आणि थरसान म्हणजे माहीत बघा काय असतले. अंकल म्हटल्यार तुका कितें प्रॉब्लेम आसा आनी अंकल म्हळ्यार तूं तांचो अंकल जाता. अंकल जात देखून ते म्हाका अंकल म्हणटाय न्हू. गोंयकार अंकल म्हणटाय ते म्हणटाय, घाटी अंकल म्हणटाय म्हाका. ते सोड, म्हज्यान वर्सां नोडल्या ती पासून म्हाका अंकल म्हणटाय. अंकल सर मगे ती माय तू अंकल म्हणल्यार चलत म्हाका. आम्ही फकाणाने तुका अंकल म्हटल्या मरे. तुका आम्ही अंकल म्हटला म्हणून तू आमचो अंकल जाता. तू आमचो बापूच भाव आणि तू आमच्यान कितलो ल्हान. बरा फोन येला, एक मिनिट. सीमाय, जेवण शिस्त आसतना हांव आनी ऑड्रिना 2 दिसां खातीर एक बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिली जावली. देवान व्हड वचऱ्या केली आमची मामी ह्या विघ्नांतली वाटावून. आयज कितल्या जाणांक हांवें पळयता डायबेटीक चोडान एक घोडेकूच संसार सोडून गेलेली. पूण देवान आमच्या चुरचुरांक आमची दया दिसून आमच्या मामीक ह्या दुयेंसांतली वाटायली. देवाक आर्गां दितात तितलीच थोडी. देव आमचे सवे सदांच मोगाळ, दयाळ आनी कोनवालो. तो आपले रोसणेचेर सगळ्या वेळार दोळेन दिश्ट घालता. पावस पासून तो आपल्या भुरग्यांचेर एक सारको घालता. पूण हांव म्हटलो तो सारपास एक सार गायना म्हणून. कसो रे? त्या दिसा म्हाका जावन गोग्यान पावस झडलो, पूण कुट्टूर एक पासा तेम पासून पडो ना. पावस खंय पडलो ओ ना पडलो हे आमकां गरजेचें ना. पूण देवान आमच्या रुचोराचो पावस ओतयलो. हाचे वोन व्हड बिना गोडो नेसो. कुडीची पेकोवण्यांत ओतम्याचे पेकोवणेक चड मोल आसा. सैतान सगळे वेळार हांव नाडीत आसता. आमी बरी वाचवली लुसिफराच्या चॉपक्यांतली. ना तर तो आमकां सारको गिरास्तलो आसलो. मीच न्हय पूण आयज कितली भुरगीं, तरणाटीं, जाणटीं ते मोबायल फोनाक बोली पडोन भुरग्यांनी आपल्या शिक्षणाचेर विसर घातला आनी देवस्थानाक फाट केल्या. मोबायल फोनाचेर साप विसर घाल म्हूण आमी तुमकां खर्चार करिना. तो सगळ्यांक गरजेचो. ताचो फावो तेन्ना वापर केल्यारूच. मोबायल फोन आयिल्ल्यान जायते सोंपेपण मेवना, पूण बरेपण कांयच ना. कसली वस्त फावो ते परी वापरतेल्याक ते एक बेसांव जावन आसा. पूण गोचे भायर ताचो दुर्वापर करप म्हणजे ती एक नोक्ष्टी.